251 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ईव्हीएमांनी सील. आपूण जिखता, आपलीच सगळ्यात मायज लीड. आपल्याच पक्षाचे सरकार म्हण काय उमेदवार दावो करतात. थोड्यांची तोंडां पडल्यात, कांय जाणांची फुल्ल्यात. थोड्याक फुडाराची लक्षणां कळ्ळ्यात पण उगोट दाखोवंक सोदिनात. तोंडार एक, उलयतात एक. पळयात एकेकल्याचे दावे आनी बॉडी लँग्वेज. Initial indications are good. As far as I am concerned, we are concerned. BJP expects mandate with 2/3 majority. So there is a four-corner fight this time. So there is a four-corner fight this time. You think that there will be cutting of votes? An anti-incumbency vote. Traditionally, pollsters say that a large turnout is, which is what happened in 2012. Your pollsters are saying that it is BJP majority. Everyone is predicting 22 to 25. Okay, Mr. Parrikar, there are Contest. I will not talk about other political parties. right. Said three corners are there. इस बार भारतीय जनता पार्टी मेन फोकल पॉइंट है. उसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है. See, sir, आपने कहा, सर आप मैं दूसरे पार्टियों के बारे में नहीं सर आप अपने बारे में लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहा है कि ये बार बीजेपी सेंट्रल फोकल है और दूसरी पार्टियां उसके अराउंड जो कुछ करना है वो कर रही हैं. We will get 2/3 majority. If anyone gets 2/3 majority, what is the reason why you said party man? okay, but you said but sir, you said that you like Goan fish curry more than that of butter chicken, and you will prefer Goan fish curry any time possible. So what is your? I lost about 4 kg in Delhi. The main reason is Is an indication that you will be the next. I am not saying anything. I said that मुझे गोवा का खाना अच्छा लगता है. आपको उससे जो मतलब निकालना है आप निकालो. एकूण जो रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो तातूंतल्यान अशें दिसता की गेल्या फावटी जी मेजॉरिटी मेळिल्ली ताचे पेक्षा कदाचित 1-2 सिटां निश्चितपणे जास्त मेळटले. कारण ज्या जाग्यार आमी गेल्यात त्या जाग्यार तशें खंय तरी पार्टीच्या विरोधांत रोश आसा जावं आनी कितें अशें ना ते उमेदीन सगळ्या जनतेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दाखयला. त्यामुळे अशें दिसता की मेजॉरिटी क्रॉस करून भारतीय जनता पार्टी परत गोंयांत सत्तेर येता. सेंट्रल लिडरशिपांतल्यान एक मेसेज येता की सेंट्रल लिडर आमी गोंयांत धाडटले एज अ CM म्हणून. तुमकां कितें दिसता? शेवटी कितें आसा लिडर ठरोवपाचें जें काम आसा जे निवडून दिल्ले आमदार त्यांनी करूंक जाय आनी तातूंत सेंट्रलाचें सहकार्य सगळ्यांक बरोबर घेवन अशें जावंक जाय. त्यामुळे निवडून दिल्ले आमदार कितें करतात ताजेर अवलंबून आसा तांकां कोण हें जाय ते ठरोवन सेंट्रलाक सांगतले. सेंट्रलाक तातूंत सहकार्य निश्चितपणे दितले. कदाचित तांच्या मनाक आयलें ते ताजी जी आज्ञा ही श्रीसामान्य मानूंक जाय आनी त्या पद्दतीन काम आमी निश्चितपणे करू. पांच वर्सां 2007 ते 2012 काँग्रेसीचो सरकार पयलो. स्थिर सरकार आशिल्लो पूण खूब करप्शन केलें. लोकांनी विटून 5 वर्सां BJPक दिली. तोय स्थिर सरकार आशिल्लो पूण तातूंत आनिकूय करप्शन जालें. सो ह्या वेळार जर आम आदमी पार्टी नाशिल्ली जाल्यार हांव म्हणूंक शकतालो की वोटींग खूब कमी जातलें आशिल्लें. कित्याक लोक वाजेल्या वोटींग करून कांयच फरक पडना अशें दिसतालें. पूण आज आम आदमी पार्टी सारको पर्याय आसा आनी आय एम कॉन्फिडंट की ह्या वेळार सगळे रिकॉर्ड ब्रेक जातले वोटिंगाचे. Whole idea is basically to get in touch with the voters, and as I said, my campaign is very clear. I know your problem, I have the solution, and I am able to deliver. काय ना सुरुवात झाली नाही. So response कसा? रिस्पॉन्स सुरुवातीक बरो आसा. सगळीकडे उत्साह 70 आणि उसगांव वाळपय पर्याय मतदारसंघात काँग्रेसचो विजय जातलो. BJPचें अस्तित्वच उरचें ना ह्या दोन्ही मतदारसंघात आनी काँग्रेसचो सरकार भोवमतीन येतलो. लोक विटल्या BJPचेर आनी हें कळून येता लोकां मदीं गेल्यार. वातावरण बरें आसा. हांगा सगळे मेजॉरिटी सपोर्टर म्हजे आसा. हांव ह्या गांवचो आनी ओवरऑल सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आमी चड मतांनी जिखपाची. कित्याक गेले 2 दीस आमी पळयता 2-3 दीस फक्त पयशे वाटपा शिवाय दुसरें बरेपण आनी लोकां कडेन कांय पावोंक ना ह्या लोकांनी. आनी ह्यो संवयो ज्यो जाल्ल्यो आसा फक्त पयशे वाटपाच्यो संवयो ह्यो खंय तरी हाका आडो पडपाक जाय पयलो.
Party for Goinkar Goinkarpon. It is not a party of the Delhi High Command. We want to make this our state the center. So there is no question of joining the Congress, especially a party which is a party of traitors. It has betrayed me second time. Digvijay Singh should understand I am not a fool to get betrayed once again. But he is refusing that he didn't betray you. He's saying that he didn't betray you. He has to go and check the definition of betrayal. To see that BJP government does not come back to power. But sir, the thing is that BJP, this is just Manoj Parrikar telling that we get a majority, 2/3 majority. Everybody says that he will get the majority. But people will show on 11th of March who gets the majority. So why you think that Congress will come in power again? There is no other alternative. People want BJP government to go out. Then only government which can come in is of Congress. And who will the CM of this Congress? Party will decide. Such decisions are taken by leadership. Are you in race? Are you in race? I was not in race any time. Even in 2007, I was not in race. सगळ्यांचे भवितव्य सील जाता. हांव ह्या फावटीचा लीड निश्चित म्हजी लिडाची जी ट्रेंड आसा आतां पर्यंतची दर फावटी डबलिंग जावप हे फावटी सुद्दां ती जाता. ही म्हाका काल आनी पयर दिसूंक लागली. गोव्यान स्थिती सर कशी कितें? न्ही गोव्यात जबरदस्त बीजेपीक पाडबळ आसा आनी जनते भितर पयले फावट भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आसतना परत वता. सादारण सत्तेत असणारो पक्ष हेका एंटी इन्कम्बन्सी आसता. मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक खंय तरी हे फावटी परिवर्तन जावंक जाय अशें तेंच्यांनी मनांतसून निश्चय केलो आनी त्या पद्दतीन आज वोटिंगय जातले. आनी आजच हांव सांगता 11 मार्च 2017 हो दीस हो म्हाजो आसलो आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो आनी म्हाज्या जनतेचो वोटरांचो आसलो. हय म्हणटा आतां लोकांचो रिस्पॉन्स आसा देशपान आतां हांवें पयल्या देशपान सगळे आमचे मनीस आहा तशेंच आहा आनी म्हाका दिसता आमचे काम इपाट जालें. कॉन्फिडंट आहा कितले कॉन्फिडंट आहा तुमकां? हांव 100% कॉन्फिडन्स आहा. मसल पावर आनी मनी पावर खूब यूज जाता म्हणून मनी पावर भरपूर यूज केला भरपूर मात हे पार्ट म्हाका दिसता तेंचे सारकेले कशें भरपूर म्हणजे भरपूर यूज जाल्ला. लास्ट मिनटीन केल्ले हे सगळे बिल्डराचे पयशे हे हेंच्या बोल्सांतले न्हू. वी आर कॉन्फिडन्स दॅट अवर पार्टी आमची पार्टी बहुमतान जिखतली आनी गोंयांत राज्य करतली हें कॉन्फिडन्स आमकां आसा. आनी ह्या फावटी मडकय मतदारसंघात तर म्हाका दिसता इतिहास घडटलो. मार्जिनाच्या जर आमी कंपेर करीत जाल्यार तो इतिहास घडटलो. आज गोंयभर बोगो पक्षाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आनी गोंयांत हर एक मनीस आज वोट करतना शिवाचेरूच शिको मारतलो अशी अपेक्षा म्हाका आसा. आज लोकांच्या मदीं त्यांनी केल्ल्या राज्याची पावती तांकां मेळटली. निवडणूक आयले म्हणटरी कॉम्पिटिशन आसतलेंच आसतलें आनी ज्या तरेन म्हजो एक एप्रोच आसा मतदारसंघान आज काळजान आमकां उबारून दवरिल्ले आसात. कांयच नासतना आमी प्रामाणीकपणान आनी घटनेन दिल्ल्या अधिकाराची अंमलबजावणी जावची ह्या तरेन आमी आज प्रत्येक मतदारा कडेन संपर्क सादिल्लो आसा आनी मतदारांचो कौल हो निश्चितूच जाणी हार्ड एफर्ट घातिल्ले आसात ते एफर्टाची जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी मतदार आज खुबशे ज्ञान आसा आनी ह्या ज्ञानाचे भितर कसलीय जरी अटीतटीचो सामनो सुद्दां जर लोकांच्या मना भितर म्हाका दिसना की बाबा आमकां अटीतटीचो हो सामनो आसा. कारण लोकांनी आज प्रियोच्या मतदारांनी आज ठरिल्लें आसा की खंय तरी नवो मनीस येवपाक जाय आनी त्या दृश्टीकोनान तांच्यांनी पावलां गोंयाचें लक्ष मगो पक्ष नवे दबाज्यान आज सबंद गोंयांत परिवर्तन करपा खातीर मुखार आयिल्लो आसा आनी हें परिवर्तन जातलें ह्या बद्दल दुमत ना. मॅक्झिमम मतदान आज म्हज्याच मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम मतदान शिवांक वता आनी जवळ जवळ 70 to 75% वयर मतदान म्हाका पडटलें ह्या बद्दल दुमत ना. लोक कंटाळ आसा. लोकांनी सांगलां
ह्या फाटी हे सरकार वचपाक जाय म्हणून. सर आता तुम्ही मतदारसंघाचो दौरो करून आयला सादारणसो, आता सगळे भुताचे वसूल आता सादारणसो तुमकां प्रमुख तुमचो कंटेस्टंट असो विरोधक कोण दिसता? म्हाका कोणूच दिसना. तुम्ही शुअर की 100% तुम्ही निवडून येता म्हणून? हय 101%. सायडीन स्ट्रूथ असो प्रतिसाद मेळत राहा. दिसपाक अशें दिसता की वन सायड इलेक्शन आहा, इतलो प्रतिसाद ह्या लोकांनी जो हॅरेसमेंट आमच्या कार्यकर्त्यांक केला तेका कोण बळी पडूना, सगळे ओपन भायर सरल्या. आनी पेडणेकार जो वयर सरता तेजेर असलो दबाव हाडून, जो जीत असल्या आरोलकाराक दबाव हाडून ब्लॅकमेल करून हुकुमशाही घेवन जो हॅरेसमेंट चल्ला, जो आपल्या खात्याचो कोणा तरी आपोवप दिल्ल्या दिसान आनी तेंचेर रेड घालप आनी कितें करप, हेजें सारकें उत्तर पेडणेकार लोक 4 तारखेक आजच्या तारखेक दितले. कितले लीड आसतले बाबू? लीड वन सायड इलेक्शन सारकें, तेजे बद्दल आनी दुबाव ना. सुंदर आसा, आमच्या फावरान आसा. आमचे सगळे मतदार भायर सरपाक लागलेले आसात. हांव आतां जवळ जवळ 10-12-15 मतदार आमच्या पोलिंग बुथांचेर वचून आयिल्लो आसा. सगळे कडेन बरें वातावरण आसा. थोडी कडेन मातशें उदाहरणार्थ कोरगांवांतलेच कांय कडेन स्लो आसा. बाकी सगळे कडेन ह्या वेळा पर्यंत 250 क्रॉस जाल्ले आसा आनी हांगासर अजून एकी कडेन तर थंय 80, एकी कडेन 90, एकी कडेन 100 अशें जाल्लें आसा. घेऊया एक ब्रेक.